जेरमायासाक देवान तोरणी पिरायेर आपलो प्रवादी जावंक आपयलो. ताचो प्रवादी काळ एक आव्हानीक काळ आसलो, कारण ताच्या काळार इस्रायल पोरजा सगळे वाटेन कठीण परिस्थितीक सांपडलेली आसली. राजकारणी गाडमोडी देवाचेर विस्वास सोडून दुसऱ्या देशां लागीं राजकारणीक आनी लोस्कारीक पंगड करप, भ्रश्टाचार, उणीद, पोजोडपण, सगळे तरेचे वायट आनी पातक इस्रायलांत वाडटाले आनी चडटाले. देवाची पोलका पुजा ती कोत्ताली. देव मंदीर कोणाच्यान मोडूंक जावचें ना म्हूण पोलका बोडाय ती दाखयताली. राजा आनी यादनीक पासून पातकाचे आनी वस्तल्या वायटाचेर शिकार आनी गुलाम जाल्ले. ह्या सगळ्यांचो परिणाम म्हणजे तांचे कास्तीचे दीस लागीं पावलोले. दुसरें वाचप सांत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीन 5व्या ते 8व्या आवेस्वरांत क्रिस्तान हाडलोलो क्रिस्ती सोडवणेचो प्रभाव हो गूण रोखडोच एकल्याचेर कसो पडटा तें सांगता. क्रिस्तान पातकाचेर जोयत वेले आनी आपल्याचो पाटलाव कोत्तल्यांक सासनीक जिवीत जोडून घेतले. सगलीं जीं बावतिजमांत जेजू बरोबर मेल्यांत ती सगलीं जेजू बरोबर सासनीक जिविताचे मोहिमेक जल्मल्यांत. देखून ती आतां क्रिस्ता वरवीं देवाची भुरगीं जाल्यांत, बापाच्यो पूत धुवो जाल्यांत. त्या पासत आतां जेजू वरवीं ती देवाक आब्बा बाप्पा म्हणूंक शकतात. ती क्रिस्ता वरवीं देवाच्या कुटुंबाची दायजी जाल्यांत. जेजूचो पाटलावदार म्हणजे जेजूच्या खोल अणभवान जियोप आनी हो अणभव दुसऱ्यांक परगटप. ह्या संवसारांत जेजूची वळख करून दिवप, ताच्या तत्वां मुल्यां प्रमाणे चलप आनी ती दुसऱ्यांक शिकोवप. उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजूक मनशां हुजीर गवायकी दिवप. जेजूक ह्या संवसारांत विरोध आसतलोच, कित्याक हो संवसार ताका वळखना. स्वताच्या नितीच्या आनी शांतीच्या मार्गार चलूंक सोदिना. पूण जो कोण क्रिस्ताक वळखता तो मनीस ताचो पाटलाव कोत्ता आनी ताच्या मार्गार चलता. दर एकल्याचे कोश्ट वेगळे. जिवितांत दूख कोश्ट येतात तेन्ना आमच्या जिवितांत भिरांत आनी उंचांबोळाय भितर सोदता. जिवितूच नाका कशें दिसता. असल्या वेळार सोम्या जेजूच्या कोश्टांचेर नदर घालून जेजू भाशेन आपलो बाप आपल्या सांगाता आसा म्हूण वळखून घेवन तो भावार्थान आनी भरवशान आपल्या कोश्टांची वाट चल्लो. तेच परी आमी जण एकल्यान जेजूच्या एकवटान रावन आमच्या कोश्टांक भावार्थान आनी भरवशान फुडो करूंक शिकुया. आनी जेजू आपल्या कोरण्या उदेशी कोश्टोतल्यांचो धीर, आदार आनी भरवंसो जालो. तेच परी आमी आमच्या भावा भयणीच्या कोश्टा त्रासा वेळार बऱ्या आनी दयाळ मोवाळ कोरण्या उदेशी तांचो भरवंसो आनी भावार्थ खोलायतली जावन आमचे लागीं घडटा ते प्रमाणे आदार सहकार दिवन तांच्या जिविताचो भार उणो करूंक आमी वावरूंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.